नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उकार. हांव समिधा कुंकळकार. हेच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पिळये दारबांदोड्या एका खाजगी शाळेत खेळपी अल्पवयीन विद्यार्थ्यांक शाळेच्या सेक्युरिटीन शेपलायल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार. सेक्युरिटी फोंड्या पुलिशेच्या ताब्यांत. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर मुख्यमंत्र्या फाटोफाट आता प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचो यू टर्न. काँग्रेसींतल्यान भाजपात उडी मारिल्ल्या आमदारांची गोची. स्पेशल रिपोर्ट. गोंयांत टीबीच्या दुयेंती देंवले, डेंग्यूच्या वाडले. 2023च्या तुळेंत 2024 डेंग्यूच्या केशी मदीं 54 दुयेंतींची पडली भर. मोगोच्या फुडाऱ्यांनी युतीचेर जाहीर भाष्य करप टाळचें. भाजप प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचो सल्लो. मडकयत भाजपाचो उमेदवार घालतले अशें आमी म्हणलें जाल्यार ते योग्य थारतलें. गोंयचे शास्त्रीय गायक अरविंद पिळगांवकर, आदले मंत्री आनी आमदार अशोक नायक साळगांवकर आनी थिवी पंचायतीचे पंचवांगडी आरोसकार संवसाराक अंतरले. खानापूर ते अनमोड बेळगांव महामार्ग 3 म्हयने जावये बंद. थळावे आनी प्रवाशांचो रस्तो बंद करपाक विरोध. आता पळयात खबरो विस्तारान. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर आता भाजपाचो यू टर्न. पयलीं मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष तानावडे दोगांनी फेरबदल जातलो म्हणून विधान केल्लें. आता दोगांयनी विधानां घुवणायल्यात. पळोवया स्पेशल रिपोर्ट. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर भाजपाचो आता पुराय 360 डिग्री यू टर्न. पयलीं स्वता मुख्यमंत्र्यान जाहीर विधान केल्ले की फेरबदल जातलो. मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर प्रदेशाध्यक्ष तानावडेनूय आत्मविश्वासान तशेंच विधान केल्ले. मात आता कांय दिसा पयलीं मुख्यमंत्र्यान फेरबदल जावचो ना म्हूण विधान केलें. आनी आता तानावडेनूय मुख्यमंत्र्याची रिओडीत मंत्रिमंडळ फेरबदल जावचो ना म्हूण विधान केला. मंत्र्याचे नाव येतात ते काहीच ना म्हणतात. काय ना मंत्र्याचे नाव ना सध्या वेगवेगळी नावं येतात ताका काडटा ताका सध्या ते तरी सध्या काय ना इतलें तरी आय डोंट नो म्हाका तरी खबर ना केन्ना जातलें तें पण सध्या तरी काय ना इतलें. आता ह्या सगळ्या यू टर्नाचेर मंत्रीपदाचे आशेन काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्ले आमदार मात गॅसीर पडल्यात. सगळेच जाण मंत्रीपदाच्या आशेर आशिल्ले पूण तांचे मनांतली प्रबळ सुप्त इत्सा मात पुराय जावपाची चिन्नां नात. एकले आलेक्साचे फावले मात ताका मंत्रीपद दिवनूय तो लोकसभेत भाजपाक मतां हाडपाक शकलो ना. आनी आतां तर ताच्या मतदारसंघात भाजपाचो मंडळ अध्यक्षूय थारिल्लो ना. मडगांवचो खडेगाड आमदार दिगंबराचोय भाजपाक लोकसभे खातीर व्हडलोसो उपेग जाल्लो ना. मायकल तर सरकारा आड विधानां करीत सुटला. संकल्पाक बाल भवनाचें अध्यक्षपद दिल्लें थंय ताणें पांय लेगीत दवरूंक ना. भितरल्यान सगळे खतखतल्यात. मात इकडे आड आनी तिकडे विहीर अशीच भाजपान सगळ्यांची गत करून उडयल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत टीबीच्या दुयेंती देंवल्यात जाल्यार डेंग्यूच्या दुयेंती वाडिल्ल्याचें दिसून येता. 2023च्या तुळेंत टीबीच्या दुयेंती मदीं बरोच उणाव जाला. 2023 टीबीचे 171 दुयेंती आशिल्ले पूण 2024 हो आंकडो देंवून 117चेर पावलो. दुसरे वटेन डेंग्यूची दुयेंतां मात वाडल्यात जाल्यार HIVक लागून 21 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. पळोवया पुराय बातमी. गोंयांत डेंग्यूच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडिल्ल्याचें दिसून येता. 2023 डेंग्यूचे 512 दुयेंती आशिल्ले जाल्यार डेंग्यूक लागून 3 जाणांक जीव वगडावचो पडिल्लो. 2024 डेंग्यूच्या दुयेंती मदीं वाड जावन 566 जाणांक डेंग्यूची लागण जाल्ल्याचें कळटा जाल्यार 3 जाणांक मरण आयलें. महत्वाची गजाल म्हळ्यार उदक सांठोवन दवरिल्ल्यानूच जळारां पोसलीं आनी ताकाच लागून डेंग्यूचें प्रमाण वाडिल्ल्याचे भलायकी अधिकारी कल्पना महात्मे हांणी मान्य केला. लास्ट इयर आता पळय टील डिसेंबर फ्रॉम जानेवारी टू डिसेंबर फॉर दीस इयर 2024 आमचे 566 आसा केसी टोटल कन्फर्म केसीस. अँड लास्ट इयर फ्रॉम जॅन टू डिसेंबर वी हॅविंग 512 केसीस. आता actually our workers have worked very hard during the transmission season and also I'm giving credit to local bodies कोणे आमकां जाणें हेल्प केला. तशेंच लास्टाक मागीर वी ऑल्सो गॉट पार्टिसिपेशन कॉपरेशन फ्रॉम द कम्युनिटी. ओके बट आय विल टेल यू द ब्रेकअप. आता वॉट हॅपन्ड लास्ट इयर आमचे मनसून आमचे ट्रान्समिशन सीजन स्टार्ट जाता जून टू ऑक्टोबर और सप्टेंबर
बट आता ऑक्टोबर पर्यंत पावस पडटा सो इट इज जून टू ऑक्टोबर. बट लास्ट इयर वी गॉट लॉट ऑफ अपसर्जीस, केसीस हाय गेल्यो आमच्यो. जानेवारी टू मे म्हयन्यानूच आमकां गांवडोंगरी केसी जाल्यो, आमकां गिरी केसी जाल्यो, आमकां काणका केसी जाल्यो, खरसवाडो मागीर खोर्ली केसी जाल्यो. एंड देन वी सो फॉर आतां 566 ब्रेकअप करत जाल्यार आमकां 234 केसीस ज्यो आसा न्ही त्यो आमकां जानेवारी टू मे पर्यंत जाल्यो, 234. दीस इज बिफोर द ट्रान्समिशन सीजन. And during the transmission season, we just had 332 cases, which is expected because during the transmission season, कितें जाता लोक म्हणटा पळय जळारां चापता, जळारां खूब जळात, तांची डेन्सिटी वाडटा, तांची लायफ सायकल कमी जाता. सो ऑल्दो वी वर्क हार्ड, क्लायमेट डजंट सपोर्ट अस ड्युरिंग द ट्रान्समिशन सीजन. बट ड्युरिंग द नॉन ट्रान्समिशन सीजन लास्ट इयर म्हाका खूब केसीस जाल्यो. त्यो आमकां 2023 तश्यो जाल्यो ना. 2023 ज्यो 512 कितल्यो केसीस जाल्या दे वेर ड्युरिंग द ट्रान्समिशन सीजन. सो आतां ह्या फावटी आमी कितें थरयलां, सो वॉट दीस टायम एंड दीस केसीस which we got pre-transmission was because of only one reason, that was unsafe water storing practices. आणि ते सुद्धा खंय म्हळ्यार आमकां देर आर क्लस्टर्स म्हणजे मायग्रंट सेटलमेंट एरिया, मागीर रेंटेड पॉप्युलेशन, जंय खरी तांकां उदक सारकें मेळनाशिल्लें, ती उदकां भरून दवरतालीं आनी तातूंत आमकां ब्रिडींग मेळटालें. अशें जे जाग्यार आमकां हें जालां त्या जाग्यार अशें दीस वॉज द कॉज, दीस वॉज द रिजन. सो आतां ह्या फावटी वॉट आय हॅव टोल्ड दॅट वी वील फोकस, वी वील मॅप सच एरियाज. आमी आतां जर आमकां हे टॅली आमकां वर्साची टॅली सकयल हाडूंक जाय जाल्यार वी हॅव टू वर्क ड्युरिंग द नॉन ट्रान्समिशन ऑल्सो. एंड दॅट वी हॅव टू वर्क इन ओन्ली सर्टन एरियाज, दॅट इज रेंटेड पॉप्युलेशन एंड मायग्रंट सेटलमेंट एरिया. गोंयांत टीबीच्या दुयेंतींचो आंकडो बरोच देंवला. 2023 गोंयांत टीबीचे 2025 दुयेंती आशिल्ले जाल्यार 171 दुयेंतींक टीबीक लागून मरण आयिल्लें. पूण 2024 टीबीच्या दुयेंतींची आनी टीबीक लागून मरप्यांचोय आंकडो देंवलो. 2024 वर्सा टीबीच्या 2055 दुयेंतींची नोंद जाल्ली. तशेंच मरप्यांचोय आंकडो देंवन 117 पावलो. HIV लागून गोंयांत 21 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. HIV लागून मरण पाविल्ल्यां मदीं 12 दादले आनी 9 बायलांचो आस्पाव आसा. एकूण दुयेंती 251 आसात. 2024 गोंय राज्यान पळोवपाक गेले जाल्यार डेंगू केसीस एज कम्पेर्ड टू 2023 पेक्षा 2024 डेंगू केसीस खूब वाडलेले आमकां दिश्टी पडल्यो. हेजें मेन कारण म्हणजे कितें की जेन्ना उदक साठलेलें आसता आनीक तें उदक साठलेलें आसता ते नजरअंदाज करतात आनीक तितून जी ब्रीड जाता, जी मॉस्किटो ब्रिडींग जाता ती ह्या वर्साक खंय ना खंय कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर चड केल्लेसपणान केल्ले कारणान हे जे आसा ती डेंगू जी मॉस्किटो आसा तेजी ब्रिडींग ह्या वर्सात चड जाली अशें तज्ञ सांगतात. आनीक तेच बरोबर जेन्ना आमी टीबी पळयतात जाल्यार टीबीचे जेन्ना थंडी नॉर्मल थंडी जाता जाल्यार ती थंडी जे आपले आंगान चड तेंप उरली, चड तेंप तुमकां समज खोकलो येता जाल्यार त्या खोकलेचेर ती टीबी चड तेंप तेजे उपचार न जाल्ले कारणान ते टीबीचें दुयेंस जें आसा तें वाडोवंक शकता. सो जेन्ना नॉर्मल थंडी सुद्दां जाता जाल्यार तेन्ना डॉक्टर सदांच सांगता की हे जे आसा तुमी उपचार तेजेर बेगीनचे बेगीन घेवचो आनीक ते नजरअंदाज करचे न्हू. पूण गोंयान हालीं तेंपार अशे केसीस टीबी केसीस सुद्दां आमकां खुबश्यो अश्यो पळोवंक मेळ्ळ्यो आनी तितून मृत्यूय आमकां आयकूंक येयले. जाल्यार HIV हें एक आव्हान जाल्लें आसा सरकाराक सुद्दां. जाल्यार सरकार सुद्दां जें आसा तें खुबशे अशे माध्यमांतल्यान प्रचार करता की HIVचे जे अवेरनेस आसा ते खुबश्या माध्यमांतल्यान खुबशे अशे कॅम्प्स आमी पळोवंक शकतात आनी खुबशे अशे प्रचार जे सरकाराचे तर्फे सुद्दां जातात ते दिश्टी पडटात. तरी सुद्दां HIV ज्यो केसीस आसात त्यो वाडटात त्यो आमकां दिश्टी पडटा. सो हेजेर फुडें कशें कितें नियंत्रण हाडटलो सरकार सुद्दां हेजेर कशें कितें नियंत्रण हाडटलो हें सुद्दां एक आव्हान जाल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर, पणजेसून. फाल्यां आमी मडकय मतदारसंघात आमचो उमेदवार घालतले अशें विधान केलें जाल्यार ते योग्य थारतले काय? दीपक ढवळीकार आनी मंत्री गावडे मदल्या वादाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचो आर्ग्युमेंट. युतीच्या वादात तानावडेन कितें भुमिका मांडल्या ती पळोवया. सध्याचे आणि फुडाराचे युतीचे मुद्द्यावेल्यान आतां सावनूच भाजप आनी मोगोपा मदीं मराण पेटपाक लागल्यात. आपूण फोंडे म्हालांतले खंयचेय मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवंक शकता म्हणून दीपकाच्या विधानाचेर ताचो पारंपारीक विरोधक मंत्री गोविंद गावडेन फोग काडलो.
दीपक आणि मंत्री गावडेचे हे कासकीसावाचेर आता प्रदेशाध्यक्ष तनावडेन विधान केला. दीपक ढवळीकरांक खंय जाहीर भाष्य करचें न्ही आनी आमी ते करप चुकीचें अशें तनावडे म्हणटा. जे मतदारसंघांनी भाजपाचे विद्यमान आमदार आणि मंत्री आसात तांचे बाबतीत मोगोच्या फुडाऱ्यांनी विधानां करप खंय चुकीचें. ह्यो युती उरची म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून 2027 परत युती फुडें वचची आनी गोंयांत ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट आज चल्ला तेच्या बरो डेव्हलपमेंट फुडें जावचो. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम हो सॉल्व जावपाक जाय. खुबशे प्रॉब्लेम आसा गोंयांत ते सॉल्व जातले आनी स्थिर सरकार जाय. आनी आमची BJP युती तर जायत जाल्यार डेफिनेटली 25 सीट गोंयांत मेळटा आनी मागीर विकते घेवपाची परिस्थिती येवची ना. तयारी आसाच आमची केन्ना. पूण कितल्या सिटांचो डिमांड आसा दवरता? आमचो सदांचोच डिमांड आसता 7-8 सिटांचो. पूण ते आतां तेची सर्वे जातली. सर्वेचेर कितें रिपोर्ट येता तो जातलो आनी त्या प्रमाणे थारतले न्ही. तुम्ही खंय रावता? थंयसर ऑलरेडी तेंचो मंत्री आसा, आमदार आसा. तुम्ही खंयसून कॉन्टेस्ट करपाचें करता? हांवें सांगलें मरे हांव फोंडा तालुका खंयी रावल्यार जिखून येवं शकता. आनी कितें पूण फोंडा तालुका ऑलरेडी जे आसा तालुकाचे BJPचे कॅन्डिडेट आसा. सांगलें ताणीच दिवपाची न्ही दोगांची. So- कोण तरी दितलोच म्हाका. मात ते दिसता तुमकां हें करतले कशें तेंचे आमदारां कडून तुमकां तिकेट तुम्ही फोंड्यात कॉन्टेस्ट खंय ना खंय करते म्हणटा तालुक्यात. फोंडा हांव खंयी करूं शकता. सो तुमी कॉन्सन्ट्रेट फोंडा तालुका भितरूच करतले. हय जी मांडी फोंडा तालुका भितर करतलो हांव म्हाजो वचूं शकता. प्रियोचो विचार ना तुमचो? आसा तर पयलो नंबर तो. पयलो नंबर. प्रियोर फोंडा आनी तुमकां सपोर्ट कसो आसा? प्रियोन आसा अजून? म्हाजी 10,10-11,000 मतां कोणूच काडूं शकना. प्रियो जिखपाक जाय ती म्हाका 200 आनी 500 म्हाका. सो तुमी फर्स्ट प्रिफरन्स दिता? हय दुसरो म्हाजो शिरोड्याय आसा. काय जाल्यार दीपक ढवळीकरान ते दीस म्हटलें की 27 आतां युती लढतले म्हणून तेंच्यांनी 8 तुमी मागणी कशें जाता की जो अजून निवडणुकीक वेळ आसा त्यामुळे जो तो आपापल्याक जाय जाय तशें उलयता त्या वेळाचेर. कारण आज आमची अलायन्स आसा त्यामुळे अलायन्स आसल्या कारणान तांच्यांनी एखाद्या हाच्या संदर्भात पब्लिकली उलोवप घे बरोबर न्ही. कारण जो पार्टी तांचो पार्टीचो चीफ तो पार्टीच्या चिफान उलोवप न्ही. कालूय हांवें उलयतना पटकन म्हणलें की आमचे 40 आमी लढयतले अशें हांवें म्हज्या एका भाशणान म्हणलें. मागीर म्हज्या लक्षांत येलें काय आमी अलायन्स आमची उलयता आसा. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आनी MJP आज अलायन्स आसा. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीक 27 आमी तशें वचप अशें आमच्या वयल्यांनी थारायिल्लें आसा. त्या वेळाचेर प्रत्यक्ष पळोवया. त्यामुळे तांच्यांनी ज्या भागा भितर आज भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून आयलो आसा त्या संदर्भात वक्तव्य करता आसतना थोडें मातशें सांबाळून करचें अशें म्हाका दिसता. तेंच्यांनी सर 8 हितून डिमांड केला ते म्हणून हांव म्हणलें कितले कोण खंय लढयतलो कितें हें आमी त्या वेळार निवडणुकीच्या पयलीं इतल्या बेगीन युतीचें उलोवप जायना हें त्या वेळाचेर थारता. पूण आज आमी अलायन्सान आसल्या कारणान सीट कोण खंय लढयतलो कितें लढयतलो हें तेन्ना ठरतलें. पूण आज ज्या भागा भितर आमचे आमदार मंत्री आसात थंयचो आतां पासूनच म्हजो क्लेम अशें म्हणप फुडें कितें जाता की त्या मंत्र्याच्या थोडेशे अडचणी येतल्यो. कारण आमी हातूंत अलायन्सान आसात त्यामुळे ते वक्तव्य मातशें सांबाळून आमी करचें. आतां फाल्यां हांवें जर म्हणलें की मडके मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी हांवें म्हणलें न्ही काल हांवें एक विशय आमचे जिल्हाध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या नंतर हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना हांवें कार्यकर्त्यांक समजतना एक फटकन म्हणूनय गेलो हांवें 40 लढयतले. मागीर म्हज्या उदकान लक्षांत आयलें की अरे हांवें 40 म्हणलें पूण आमचे बरोबर अलायन्स आसा न्ही. त्यामुळे अलायन्स आसतना आमी ती वक्तव्य मातशी टाळूंक जाय अशें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आयतारा गोंयचे शास्त्रीय गायक अरविंद पिळगांवकर हांणी निमणो स्वास घेतलो. तशेंच आदले मंत्री आनी शिवोलचे माजी आमदार अशोक नायक साळगांवकर आनी थिवी पंचायतीचे पंच वांगडी अर्जुन आरोसकर हे संवसाराक अंतरले. तांच्या मरणाक लागून गोंयकारांनी दुख्ख उक्तायलां. गोंयचे फामाद शास्त्रीय गायक अरविंद पिळगांवकर हांकां आयतारा मुंबयत मरण आयलें. शास्त्रीय संगीत क्षेत्रांत तांचें व्हड योगदान आसा. तशेंच आदले मंत्री आनी शिवोलचे आदले आमदार अशोक नायक साळगांवकर हांकां पिरायेच्या 82व्या वर्सा मरण आयलें. ते 1984च्या विधानसभा वेंचणुकेंत मगो पक्षाच्या उमेदवारीचेर भोवमतांनी आमदार म्हणून वेंचून आयिल्ले. ते उपरांत मंत्री रवी नायक आनी बिली डिसोजा हांच्या मंत्रिमंडळांत तांणी 2 फावट मंत्रीपद सांबाळ्ळें. जाल्यार थिवी पंचायतीचे पंच वांगडी अर्जुन आरोसकर हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंय बेळगांव महामार्गावेलो खानापूर ते अनमोडच्या रस्त्याचे काम कासव गतीन चालू आसा.
थंय जावपी पुला खातीर हो रस्तो 3 म्हयने बंद दवरपाचे आसा. ताका लागून लोकांनी हो रस्तो बंद दवरपाक मनाय केला. तशेंच नव्यान जावपी पुलाक विरोध केला. गोवा बेळगांव महामार्गावयलो खानापूर ते अनमोड मेरेनचो रस्तो फाटली 8 वर्सां सावन कासव गतीन चालू आसा. तशेंच फाटले 4 फावटी हो रस्तो कारवार जिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशा वयल्यान वेगवेगळ्या कामां खातीर बंद दवरिल्लो. सेगीत हो रस्तो बंद दवरतात. ताका लागून प्रवाशी तशेंच रस्त्याचेर निबून आपले पोट भरपी वेवसायिकांकूय हाचे त्रास सोंसचे पडटात. खानापूर ते अनमोड रस्त्या लागसरचो पूल बांदपा खातीर कॉन्ट्रॅक्टरान राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्या कडेन आतां परतून एक फावट हो रस्तो 3 म्हयन्यां खातीर बंद दवरपाची मागणी केल्या. मात ह्या पुलाचो फुडारात फावो तसो उपेग जावचो ना म्हणून प्रवाशांनी गोंय बेळगांव महामार्ग बंद दवरपाक आनी थंय जावपी पुलाक विरोध केला. हा जो गोवा बेळगाव महामार्ग आहे गेली म्हणजे 8 वर्षापासून काम चालू आहे. काम म्हणजे कसं एकदम स्लो मोशन म्हणजे कासव गतीने म्हणतात त्या प्रकारे काम चालू आहे. एखादं काम चालू आहे तर एकच कामगार किंवा 2 कामगार तिकडे काय ते काम करताना दिसून येतं. तर गेली 2017 पासून ह्याचं काम चालू आहे आणि प्रथम 2017 मध्ये हा रोड बंद करण्यात आला. बऱ्याच कालावधी सुमारे 1 ते 1.5 वर्ष कालावधीसाठी हा रस्ता बंद करण्यात आला होता. त्याच्यानंतर 2021 साली बंद केला. त्याच्यानंतर 2023 साली बंद केला. नंतर परत 2024 साली बंद केला. 3-4 हा रस्ता बंद करण्यात आला आहे. काम करणार त्या दृष्टिकोनाचं बंद करणार. तर त्यावेळी बंद केल्यामुळे अनेक नागरिकांना याचा त्रास पण सहन करायला लावला. बसला जाणाऱ्यांना बस नाही झाली. प्रत्येक वेळेला शाळकरी मुलांना त्रास झाला. व्यावसायिकांना त्रास झाला. आता पुन्हा इकडे ह्या साईडला ब्रिज दिसते. हे ब्रिज बांधण्यासाठी म्हणून पुन्हा बंदचा प्रस्ताव कॉन्ट्रॅक्टरनी यांनी अधिकाऱ्यांकडे दिलाय की आम्हाला पुन्हा 3 महिन्यासाठी हा रस्ता बंद पाहिजे म्हणून. परंतु कारवार डीसीनी पण याचं हे जाणून घेऊन लास्ट टाइम सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी पण या पुन्हा बंदचा प्रस्ताव त्यांनी त्यांचा फेटाळून लावायची अशी मागणी इकडे सर्व नागरिकांनी केलेली आहे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आयतारा सांगे मतदारसंघाचो दौरो केलो. ह्या दौऱ्यात सांगे मतदारसंघा खातीर मंजूर केल्ल्या पूण कांय कारणाक लागून आडकून पडिल्ल्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची मुख्यमंत्र्यान पळोवणी केली. हे प्रकल्प कित्याक लागून आडकून पडले ते कशे पुराय करपाक जाय हे विशीं मुख्यमंत्र्यान संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्याक सुचोवण्यो दिल्यो. इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज ते रिजॉल्व जर करतलो आसत तर एकदा फिल्डार येयल्या शिवाय जायना. फिल्डार येवनूच ते रिजॉल्व करचे पडटा. आणि मुळात म्हणजे सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. म्हणून आज पयलीच फावटी हांव काजूकट्टो ह्या गांवांत म्हणजे ज्या गांवा खातीर आमी ऑलमोस्ट रस्त्या खातीर 7 कोटी रुपया आमी त्या रस्त्या खातीर स्पेंड करता. 7+5 ओके म्हणजे ऑलमोस्ट 12 कोटी रुपया आमी त्या रस्त्या स्पेंड करता. त्या वचून कंप्लिटली सायट पळोवची. थंयसर वेरियस इश्यूज फॉरेस्ट आनी बाकीचे आशिल्ले. आता बाकीच्यांनी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिला. आमच्या PWDचे परत लँड एक्विजिशनचे इश्यू आशिल्ले ते सगळे रिजॉल्व करून अशा पद्दतीन प्रोजेक्ट फास्ट ट्रॅक करप हाच्या खातीर हाचो दौरो आशिल्लो. ताज्या उपरांत वेरियस प्रोजेक्ट जे आमची गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी आसतली, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसतलें किंवा सांग्या वयलो ब्रिज आसतलो किंवा पंचायत बिल्डींग जी RDAच्या अंडर चलता. आता हे सगळें करता आसतना GSIDC आनी तेजे इंटरलिंक डिपार्टमेंट म्हणजे PWD हांच्याय मदीं इश्यूज आनी प्रोजेक्ट जाला कितें जरी थोडे प्रोजेक्ट 4-5 वर्सां जालीं वेगवेगळ्या कारणां खातीर डिले जाल्या. वेगवेगळ्या कारणां खातीर म्हणटा आसतना लँड एक्विजिशनचो इश्यू आसतलो किंवा एखादो कॉन्ट्रॅक्टर सारको गावूंक ना तेद्या वेळार तेज्या खातीर इश्यू आसतले. बट आयज रिव्यू घेतल्या उपरांत बरेचशे स्ट्रीमलायन जातले. तांकां ज्यो टार्गेट डेटी दिल्या म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमी आमची पंचायत बिल्डींग कंप्लीट करपा खातीर ऑक्टोबर पर्यंत 10 म्हयन्यांनी कंप्लीट करपाची म्हटल्यार. दुसरो तुजी जो ब्रीज आहा पळय न्ही तोय जाता तिको बेगीन ताका उरलेलें एक्सपान्शन हें आयदर PWDंतल्यान करून तोय प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय. RMD प्रोजेक्ट रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी ही प्रोजेक्ट तसो ऑक्टोबर आनीक 10 म्हयने वयतले. प्रायमरी हेल्थ सेंटर हो प्रोजेक्ट तसो फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी हँडओवर हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन करता जेणे करून ते फूल फ्लेज नवीन बिल्डिंगेन तांकां शिफ्ट करपाक जातलें. रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत ते आनी एका पंचायतीचें काम करतात. ते पंचायतीचें काम हें कंप्लीट करपा खातीर ताका एडिशनल एक्सपेंडिचर सँक्शन जाय आशिल्लो तोय हांवें ऑलरेडी फोन करून दिला. सुविधा बी आसा बाबा तो आयल्या उपरांत आपल्याक ताजो फायदो कितें हेजो लोक विचारूच करिना. ते आत्ताच्या घडीक म्हाका IITचेर म्हणजे IITचेर म्हाका भाश्य करपाचें ना.
जनरल टायम येतलो ज्या जाग्यार आमी IIT डिसायड करतले तेन्ना ते केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत केरळाच्या विशयाचेर चर्चा जाली अशें आर्लेकर हांणी सांगलें. तशेंच केरळात वातावरण कशें आसा, नुस्तें मेळटात न्हय अशे प्रस्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विचारले. उपरांत गोंयच्या राजकारणा बद्दल कसलीच चर्चा जावंक ना अशें आर्लेकर हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. सर म्हाका सांगा की केरळाची तुम्ही गव्हर्नरशीप घेतल्या उपरांत तुम्ही नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हांकां मेळ्ळे, कितें उलोवप जालें तुमचे, कित्याक आसली भेट ती? ती एक अशी सौजन्य एक सदिच्छा भेट जशी म्हणटा पळय हय ताच्या खातीर आसता ती. अशें मेळ्ळें तांकां, उपराष्ट्रपतीकय मेळ्ळो, मागीर प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळो, गृहमंत्र्याक मेळ्ळो आनी अशें एकंदरीत केरळ संदर्भात कशें कितें आसा अशें उलोवप जालें. जालें इतलेंच. एकंदरीत वातावरण कशें आनी कितें गव्हर्मेंटाचें आनी कितें कितें फुडें काम कशें करपाक जाय सगळ्यां कडेन कशें अशा संदर्भातली एक सदिच्छा भेट आसता ती. काय ना, तांकां कितें कशें करप, तांकां अशें म्हण तें वातावरण कशें, सगळें नुस्तें बिस्तें मेळटा की ना सगळें विचारलें तांणी. सध्या सर तुम्ही केरला गव्हर्नरशीप घेतल्या, थोडेच दीस जाले, कशें कितें अनुभव आसा ते तुमचो केरला? बरो आसा अनुभव, एकदम वातावरण एकदम बरें, गोंयच्या सारकेंच सगळें, लोकय बऱ्या पद्दतीचे आनी अत्यंत सगळे धार्मीक प्रवृत्तीचे, सांस्कृतीक बी अशें सगळें वातावरण हांगासर आसा. बरोबर. आनी हांगासर देवळां, संस्कृती, परंपरा अशें आसात. मोठे मोठे हांगासर साधू संत बी जावन गेले, शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य ते अशें सगळें आसा. त्यामुळे सगळ्यात बऱ्या वातावरणांत म्हाकाय बरें दिसता. अजून केरळचे सगळे एकंदरीत वातावरणाचो चड अनुभव ना, बसून कितें करू शकता, कारण केरळ तशें खूब व्हडलें राज्य. बरोबर. त्यामुळे कितलो प्रवास करप, खंय वचप, ह्या टोकानसून त्या टोकान बी अशें आसता न्ही. हय ना, म्हजो तुमकां सर एक विचारपाचो मोठो ह्या आसलो की सध्या भारतान सगळीच कडेन अध्यक्ष आणि बीजेपीचे अध्यक्ष, मंडळाध्यक्ष, स्टेट अध्यक्ष हे पद चेंज करपाचे प्रक्रिया चालू आसा. तर गोंया संदर्भात गोंयाची परिस्थिती कशी कितें, कारण तुम्ही हालीं खूब वेळा विजीट केल्या, खूब जाणांक मेळ्ळ्या हांगासर, तर त्याच्या बद्दल कितें डिस्कशन गृहमंत्र्यांकडे जालें तुमचें? ना ताजे बाबतीन म्हजे कडेन चर्चाय ना आनी म्हजें ताजेर कांय म्हणणेय ना. तो पार्टी खंयची पार्टी आसा तांच्यांनी आपलो निर्णय करपाचो आनी कामाक लागपाचें. गोंयच्या फामाद बोडगेश्वराच्या जात्रेक भक्ती भावनेन सुरवात जाली. विंगड भागांतल्यान भक्तांनी जात्रेक हाजेरी लायली. शिवोलीची आमदार लेगीत डिल्याला लोबोवन जात्रेच्या निमतान देव बोडगेश्वराचें दर्शन घेतलें. आयतार आशिल्ल्यान लाखांनी भाविकांची गर्दी जात्रेक दिसून आयली. गोंयच्या फामाद बोडगेश्वराच्या जात्रेक भक्ती भावनेन सुरवात जाली. विंगड भागांतल्यान भक्तांनी जात्रेक हाजेरी लायली. शिवोलची आमदार डिलायला लोबोन लेगीत जात्रेच्या निमतान देव बोडगेश्वराचें दर्शन घेतलें. दर वर्सा लाखांनी भाविक देव बोडगेश्वराच्या जात्रेक भेट दितात. आयतार आशिल्ल्यान लाखांनी भाविकांची जात्रेक गर्दी दिसून आयली. इतल्या लाखांनी भक्तांची गर्दी आसतना लेगीत भाविकांक खातीर प्रसाद तशेंच महाप्रसादाचें लेगीत योग्य नियोजन जाल्ल्याचें पुजाऱ्यान सांगलें. बोडगेश्वर देवान आमकां सगळ्यांक बरे आशिर्वादान आनी बरे आरोग्यान दवरचें म्हणून आमचें मागणें. तेन्ना आयज सकाळी जात्रेची पुजा जाली, देवाची पुजा जाली, स्थापना मूर्ती जाली. त्याच बरोबर आता ते गोंयचे लोक हे प्रत्येक देवस्थानाच्या हांगा प्रत्येक देवाक लागून कार्ड येता, फळावर येता. मातृ देवस्थानाचे, आठवडी देवस्थान, घाटेश्वर देवस्थान, साईबाबा देवस्थान, वेगवेगळे सगळे म्हापशांत जे देवस्थान आहा ते सगळ्यांचे देवस्थानाचे देवाक भेट येता. सगळ्यांचे भेट चालू आसा. त्याच प्रमाणे आयज दनपारची महाप्रसाद आसा, आमी मॅनेजमेंट करीत आसा. पण आयज आयतार आसल्या जात्रा येयला आयज म्हणून आयज सकाळी 7 सुमार गर्दी भरपूर आसा. देवळान सुद्दां आतां कांय दिवसां लांबाची गोष्टी जाला. आतां तुमी पळयता आसतली गर्दी चालू आसा. खरीच देवाची श्रद्धा आसा. हे लोकांक जो देवा लोक बोडगेश्वराक उलोवप आसता ते प्रमाण लोक प्रसन्न जाता.
लोकांचं कामां आपली जाली म्हणून ही सिद्ध दाखयता भावना लोकांची वाडत आसा प्रत्येक हांगा जवळ जवळ आयज 11 तारीख काल 11 तारीख ते 19 तारखेक हो प्रोग्राम हा प्रसाद चालूच आसा आणि 26 तारखेक तेजे नंतर 20 ते फुडल्या आयच्या 26 तारीख हो म्हापशेची हांगा बोडगेश्वराची फेरी चालू उरतली. आज देव बोडगेश्वराचा 90वा जत्रोत्सव आणि या जत्रोत्सवानिमित्त सगळ्या भक्तजनांक मनपूर्वक शुभेच्छा. देव बोडगेश्वर हो भक्तांच्या हाकेक धावून वचणारो देव, आमच्या नवसाक पावणारो देव. आज देव बोडगेश्वराचे देश विदेशांत लाखो असे भाविक असतात आणि ते श्रद्धापूर्वक देव बोडगेश्वरा कडेन नतमस्तक जाता. आयज आमी पळयता की देव बोडगेश्वराची महिमा ही संपूर्ण जगाचेर पावलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.